क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयची सुवार्ता आनी पयल्या वाचप किर्तन आमी बरें करून आयकलां. सुवार्थेंत एक विशय स्पश्ट आसा. जुवांव स्नानीक जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक फुडें आयिल्लो आनी ह्या खातीर ताणें जायते कश्ट सोंसले आनी ते जेजू संपूर्ण जाणा आसलो आनी तो ताच्या मिसांव वावरा वेळार ताका भोगचे ते कश्ट अनुभव करून ताच्या मुखल्या येण्या विशयांत जुवांवची जिणी आनी आपली जिणी लोकांक विवरून सांगचे घडीत आज आमी आयकलें. आनी ताणें म्हणलें एक उतर स्पश्ट, स्नान दातार जुवांव आयिल्ल्या काळांतावन आज पर्यंत म्हळ्यार जेजू केदाळा पर्यंत आसा त्या पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर म्हळ्यार आमी जियोनसच्या जिविताचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. ह्या वाक्याचेर आमी इल्लोसो वेळ नियाळ करया आनी जिवीत दिवचें उतर सोम्यातावन घेवया आनी आमच्या आत्म्याचें बोळ चडोवया. भावांनो आनी भयणींनो, आधुनीक संवसारांत आनी आधुनीक कुटुंबांनी आमी सकट जियेतना खंडीत जावन आमकां कोणायकी मस्त समाधान मस्त सुख संतोष खंडीत जावन ना आनी आसूं की साध्य ना. आनी आसलें जाल्यार आज आमी इतल्या संख्यान इगर्जे भितर बिलकुल येतिना. ती देवाची मांडावळ. कश्ट आसा देखून मात्र आमी देवाला घेवचें ते आतां मात न्ही, संवसाराच्या सुरवेर तावन मनशाची जिणी अशीच ती आमी आसा तशें हांवें आनी तुमी स्विकार करूंक जाय. पूण एके दिश्टीन आमी आतांच्या समाजाचेर ह्या दिसांनी आमी आयकुची घडितां आमकां आमचें आसलें धैर्य सांडूंक ह्या दिसाची माध्यमां आनी दृश्य आमकां दाखयतात. बरोसो उणो करची घडितां. देखीक वातावरणान पळोवया बदलावण. केदाळा पावस येता, आज थंडा, दनपरां उपरांत आतांच दग जाता, रातीक पावस येता, इल्ल्या दिसांनी सायक्लोन येता. हें पुरा पयलें नातलें. सारकें आसलें पावसाचो काळ पावस, दगेच्या वेळार दग, थंडी वेळार बरी थंडी. आनी त्या काळाक सरी जाल्लें बेळ्ळें आनी नॅचरल. आतां आमी व्हडलो बोर्ड घालून ऑर्गॅनिक म्हणून वलयता जाल्यार, पूण हें सदांचें आसलें संगती आनी मनीस समाधानान जियेतलो खंडी जावन म्हणयेत. ह्या वातावरणाचेर ही बदलावण. दुसऱ्या रितीची बदलावण, संवसार बदलला देखून मनीस ही संवसारा भाशेन बदलता. आज कितें गरजेचें आसलें, संवसार बदलूंक पुरो पूण मनशान संवसारा बरी बदलून वचो आसलें. देव आदी कसो आसलो तोय आतां तसोच आसा आनी मुखारय तसोच आसतलो, तो बदली जायना. आमी भेटोवंक येवकारिस्ती तस्सो, आमी जावचे कुमसारी तेंच, आमी भेटोवची मागणी आराधना ती आदी सोम्यान कितें आमकां सांगिल्ली ती आतां आसात आनी बदली जायनात. त्या आदाराचेर कितें जायचें आसलें, मनशान संवसार कशें बदलला तशेंच ताची तकली थोड्या संगतींनी विशेष करून आत्मीक संगतींनी बदलून वचो आसली. आज कितें गेला, मनीस संवसारा बरीच फाती येवन संवसारा बरीच तो गोवला म्हणलें आमकां माध्यमांनी पत्रांनी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत तें पळोवंक मेळटा. तें दाखलो घेवचें जाल्यार ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी देवासांव खंडीत जावन आसा ना म्हणूंक जायना. ते सडलांत म्हणयेत. पूण भावार्थी जिणी आसकत जाल्ली दिसता. कसले दाखले आमच्या भुरग्यांक तें पळोवया. आमची भुरगीं ल्हान ल्हान कामां करूंक आतां शकनात आनी की तांकां वयलेंच जिवीत जाय. कश्ट कितें म्हणलें तांकां कळीत ना. देखून भुरग्यां मदेंच ह्या दिसांनी चड पिडा. युवा जाणां मदें आज देदेस्पर जावची घडितां, मोरची घडितां, जीव काडची घडितां. आमच्या भारत देशांत समाजांत अहिंसा चड आनी चड दगदोणी आनी शिकप्यांनी चड
सगळ्या भारतान पळयल्यार आमच्या दक्षिण कन्नडांत हे चड दिसून येता. ल्हान संगत व्हडली करची आनी झगडें करचें, धर्माच्या नांवान जावं पुरो या कुळयेच्या नांवान जावं पुरो, कुटुंबान जावं पुरो. एका उतरान सांगचें जाल्यार मनीस स्वस्थ आमी आसा तशें उलयचंय, मनीस कितलेय मागणें करूं न्ही ताचो स्वार्थ उणो जावना. दुबळे दुबळेच जावन आयल्यात, गिरेस्त जावन आयला आनी मोदें अंतर आयला. आमी सरकारा दुरसातांव, सरकार आसूं न्ही थंयसर, पूण सरकाराच्या किसड आमच्या कुटुंबांनी हें आसा, आमच्यात क्रिस्तांव कुटुंबांनी हें आसा हें उठून दिसता. हाका एकच कारण आयची वाचपां आमकां सांगतात, आमकां सोम्यातय आसलो विश्वास कितल्या मापान बोळ जाला तो अस्कत जाला म्हणयेत. आत्म्याचें बोळ उणें जाल्लें, देवबिरांत उणी जाल्ली, हें रणात्मक. आनी ह्याच दिशेन संवसाराक पातयेवचे मनीस सडल्यात देवाक पातयेवचे, आनी इल्ले देवा खातीर कश्ट सोंसचे मनीस उणे जाल्यात. आईची सुवार्थ आमकां सांगता, देवा खातीर सर्गींच्या राजा खातीर कश्ट सोंसूंक फाटी सरा नाका. तें आज दाखोवन दिल्लें घडीत. देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें, जेजू पयले फावटी ह्या संवसाराक येता आसतना ताचें पयलें येणें कितें जातालें म्हणून इजाया प्रवादी सांगून दिता. देवान मनशाक रचलो, पोसलो, सक्कडी दिलें आनी बेसांव दिलें. पाताक देवान करूंक ना, पूण पाताक मनशान केल्लें देवसाराच्या मोसा वरवीं आनी आपलीच खुशी केल्ले वरवीं आनी देवाचे उपादेश म्हणले वरवीं म्हणून सांत आगोस्तीन आमकां स्पश्ट करता आनी पवित्र पुस्तक आमकां कळयता. आनी हे पाताक विस्तारूनच गेले. मनीस देव मनशाच्या स्वातंत्र्याक विरोध वचना, पूण देव मनशाक स्वातंत्र्य दिता. बरें खंयचें विसरून काड, तुका समजणी आसा तें बरें जाल्यार बरेंच कर, वायट आसा जाल्यार सोडू म्हणलीस. पयलीं आतांय आनी मुखारी देव आसा आनी तें स्वातंत्र्य मनशाक दिता. सक्कडी देवान केल्यार तर मनशाचें अस्तित्व आसा ना म्हणलें देव दाखोवन दिता. मनशाची डिग्निटी ह्या ताचो मान तो राखता. देखून मनशान स्वातंत्र्यान जियेजय, संतोषान जियेजय, हे सगळो संवसार हांवें ताका दिला. ताणें खंय वचचेत पूण जबाबदारेच्या स्वातंत्र्यान, कितेंय करियेत पूण बरें करियेत, कितेंय उलयेत पूण तें बरें उलयचंय, कितेंय करियेत पूण जिवीत दिवचें काम करीजय म्हणल्या उद्देशान मनशाक ताणें रचल्लो आसा. देखून ह्या सगळ्या पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता हे करूंक मनीस विसरता आनी तो पातकां वयर पातकां हे सारकें करच्याक तो पात्रियार्काक, नितीकर्ताक, प्रावाद्यांक धाडटा आनी शिकोवन दिता. ती पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता. निमाणें देवाकच बेजार जाता. देखून देव मनशाक नितीची, तो सांत पावल सांगता, ती नितीची आनी मनशाक बघूनच ताणें फाटी येजय म्हणल्यार इराद्यान ताका बाबिलोनाच्या बंदडेक धाडिल्लें घडीत. आनी ह्या बंदड्यांत आसतना इतलीं वर्सां ते सामाकाट्ट जेवंक ना, सामाकाट्ट न्हिदोवंक ना, कश्टां वयर कश्ट, एक स्वातंत्र्य ना. एक जैलांत गेल्ले मनीस कशे आसता तसली परिस्थिती, खंय वचोंक ना, मनशांक मेळोंक ना. ह्या वेळार मनीस कितलो व्हडलो आसलो एक खालतो जाता आनी देवा मुखार हो मनीस इस्रायल परजा खालती जाता आनी म्हणटा, आमकां एक राय जाय, आमकां देवस येवन भेटूंक जाय, आमकां पुरो आमी जियेल्लें हें पातकी जिवीत आमकां नाका. असल्या परिस्थितींत ते ICU म्हणटा पळय, CC युनिटान निमाण्या घडल्या पर्यंत थंयसर तांकां कश्ट येतात. ह्या वेळार लोक भोव मारतना आयची सुवार्ता आयच्या पयल्या वाचप. इजाया प्रवादी म्हणटा, इल्लो तो प्रवा, इल्लोसो इल्लेशें प्राजीत करा, कश्ट सोंसा, पूण बऱ्या खातीर ये. कितें जातालें? सक्कडी बरें जातालें, समाधान येतालें, झगडें आसचें ना, न्याय नीत आसतली. आनी हें जालें जेजू आयिल्ल्या वेळार माथेवाच्या वांजेलान स्पश्ट जालां. आनी आतांय तसली परिस्थिती आसा म्हणलें उडासा काडच्या कांयच्या पयलें वाचप. कितें पयलें झगडें आसलें आतांय तें आसा, कितें पयलें अत्याचार आसलें तें आतांय आसा, सडीत मापान आसा, कितें असमाधान आसलें कुटुंबांनी तेंय आतांय आसा, अन्याय कितें आसलो तेंय आसा. पण खंयचें ना म्हूण तुमी सांगा.
पयलींच्या की सडीत मापानच आसा काही वैयक्तिक जिवितांत कुटुंबांत वाड्यांत पिरगजींत आमच्या दियेसेजींत हर एकल्यामध्ये ते आसा देखून ती जागोवणी परत देव वाडता इजा प्रवाद्या मुखांतरांनी म्हणटात तेंच सुवार्थाचें वाचप ताळ पडचें तसलें ही जी न्ही पयल्या आसली आनी स्थानीक जुवावन येवन जागयलेली ती आतांय आसा म्हणालो जेजू जाल्यार आज तो उलयताना म्हणटा हांव तुमच्या सांगात येवकारिस्तान हर एक फुटी येता आनी म्हणटा घेयात आनी खायात ह्या साकाकी सांगता धार्मिकांकी सांगता लायकांकी सांगता जेजू म्हणटा घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड घेयात आनी पियात हे म्हजे रगत शांती तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती दियात एकामेका बुक्षियात हर एका मिसांत हर एका मागण्यात येवकारिस्तांत आमकां हें आयकोंक मेळटा वासाप वाचताना वांजेल वाचताना सुवार्थ सदांय वाचताना नियाळ करताना आमकां आयकोंक मेळटा तरी संवसाराचो बलात्कार आमकां पाटींग करता देखून जेजू हांगा 3 संगती उडास करता एक आपूण खरोच हजार आसा तुम्ही म्हाका वळखानात तुम्ही भायल्यान मात्र म्हाका मान करतात पूण भितरल्यान तुम्ही वळखोंक तयार नात गुर्त कसले गुर्त जावन आसा असो मी म्हणटा संवसाराचो बलात्कार म्हळ्यार कितें देवसाराची सकत म्हळ्यार कितें गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 18-19 ओळींत रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत जुवांव सवांजेल 8वा अध्याय आनी 4 ओळ 8:44 स्पष्ट केला आनी पेद्रूच्या पत्रांत गरोज करतल्या सिवा बरी देवसार सकडांक मागणें करतल्यांक पयलें पाद्र्याबांक ताच्या सकडांच्यांनी पयलें देवाच्या सांगात आसल्या कित्याक तो देवाचो विरोधी देवा विशयांत उलयल्यांक तो येताच तसल्या संदर्भांनी बिस्पान याजकांनी धार्मिकांनी मागण्यात आसल्यांनी कॅरिझमॅटिक पंगडांत आसल्यांनी वाचपा वाचतल्यांनी गायन करतल्यांनी जागृत आसोंक जाय कित्याक देवसाराचेर झूज मारूंक आनी कसलो देवसार तो मस्तो नामनेचो देवसार तो जावन आसा घरांत दिसता आमी सामाजीक दुर्सात घरांत पळोवया वेळार उठची मनशां आसात गे तूं वेळार उठा नाय जाल्यार तो एक देवसार बरें उलयताय गे भुरग्यां मदें घोव बायलां पळया तूं घरा बरें उलयनाय जाल्यार समाजीक दुर्सा नाका समाजीन ती बरें उलोवचें मनीस ना घरातून दिमी घाल ना हातवेर घाल मागण्या करनाय गी हांगाय तुजी भुरगीं आनी तूं दिमी घाल नाय हातवेर घाल मागण्या करनाय कित्याक घरा तुका पांय दुखता जाल्यार हांगाय तेत्त पांय दुखचे दुसऱ्या पांयनी जर घरातून कुमोक करचे विशयांत चिंती नाय जाल्यार हांगाय उलयनाय शेजारा विशयांत तूं घरा बरें उलयता याजाका विशयांत धार्मिका विशयांत घरा बरें उलयताय जाल्यार समाजांत तूं बरें उलयता कित्याक क्रिस्त घरा एक क्रिस्त या पुणशेतांत एक क्रिस्त म्हज्या पिरगजेंत एक हॉलांत एक न्ही सांग पावल सांगता क्रिस्त एकलोच हांव आपोल्लोसो हांव पेद्रूसो हांव ह्या बाळूक जेजूच्या पुणशेताचो हांव त्या पिरगजीचो हांव त्या गुरकाराचो हांव त्या विगाराचो म्हणूंक ना तुवें बिस्प जावन दी याजक जावन दी धार्मीक जावन दी लायक जावन दी आमी पात्योंची पवित्र सभा एक अपोस्टोलिक कातोलीक पवित्र सभा आम्ही सगळी क्रिस्त आनी हांव आनी एक क्रिस्त देखून जो आनी एक क्रिस्त जाता तो घरांत आसलेल्या देवसाराचेर पयलें वैयक्तीक आनी कुटुंबांत आसलेल्या देवसाराचेर कम्युनिटीन समुदायांत आसलेल्या देवसाराचेर जैत व्हरता तसले सोशान आज देवसाराची बलात्कार आनी देवसाराची पिडा आनी तो बलात्कार कुटुंबांत आसा वाड्यांत आसा समाजांत आसा असल्या देवसाराक आमी आज भायर घाली जाय आनी सोम्याच्या येण्याक तयार करी जाय त्या दाळा सोमी प्रवेश जाता आमचे क्रिसमस फकत मस्तू नेकेत्रां घालची ती फात्ती म्हाका ना जेजूक परगट करूंक दिसले नेकेत्र एकच देखून एक नेकेत्र आसलें पुरो पयल्याच्या काळार एक नेकेत्र आनी त्या एक नेकेत्रांत मस्तू संदेश मेळटालो आता 1000 नेकेत्रां घालतात ती 1000 नेकेत्रां घालून पयशे भाड करनाकात एक नेकेत्र पुरो खरो जेजू आमच्या तोंडांत आमच्या दोळ्यांत आमच्या काळजांत दिसा जाय व्हडले लायट घालून डेकोरेशन केल्ले कुठले क्रिसमस जायना ताच्या बदला कुटुंबाचे सांदे सांगात येवन कुसवार कित्याक करताले
भाऊ बहिणी आवय बापय थोड्याने म्हणचे कोणी नान घरा आसात घोव आसा बायल आसा भुरगीं आसात येवन ल्हानशे संगती केल्यार पुरो ते करून सुरू करा तुमचो एकवट अंगडी तावन हाडनाकात थंयसर जेजू मेळना तो घरा जेजू मेळटा ल्हान ल्हान संगती आसात आमी करच्यो गर्दना गोठो घरा करा फ्लॅट असो पुरो थंय ल्हान गर्दना गोठो कोणे करीचे एकल्यांनी सगळ्यांनी सांगाता येवन तेन सांगा सर सांगला अशें तुम्ही सांगाता येवन थोडे संगती समजून करशात जाल्यार कितें इजाया प्रवाद्यान सांगले त्या दिसा सकाळी सांगाता येतली त्या दिसा भुरगीं सांगाता येतली माय सुनो सांगाता येतली घोव बायलां सांगाता येतली वाड्यांतलो लोक सांगाता येतलो सांगाता आसल्यांत सोमयाचें बोळ सडटा सोमयाचें बोळ आसल्यांत देवसार पयस वता एकलोत आसल्यार देवसार येताच सांगाता आसल्यांत देवसारा येवंक जायना तो म्हणटा तांच्या सायन ओड चड जाला आमच्या सायनाक बोळ ना देखून सोमयाच्या सक्ते विरोध संवसाराची सकत ना देखून ह्या संवसारांत तशें घडटा अशें घडटा भायर वचों बेन दिसता जायना म्हणून ब्रेकिंग न्यूज पळोवच्या बदलाक ते गरज नातलें तें पुरा बंद करा हांवें पुरा बंद केलां टीव्ही ना केबुली ना कनेक्शन ना व्हॉट्सअप फेसबुक पुरा बंद कित्याक म्हळ्यार तातूंत जिवीत मेळना पवित्र पुस्तक सोम्याचें उतर आत्म्याचें बोळ घट जाल्ल्या मनशाक तो संवसारान खंय एकलोच येता कोणाकच भियेना तो सोम्या खातीर झुजता सुवार्ता प्रगट करता कितेंय सांगल्यार सोम्या खातीर तो करता उलोवचें जाल्यार सोम्या खातीर आपणाच्या स्वार्था खातीर करिना देखून सोमी म्हणटा तुमकां कान आसल्या जाल्यार ऐका कान म्हळ्यार कितें कान आसात तुमकां जर भावार्थांत वाडोवंक जाय आत्म्याचें बोळ घट करूंक जाय सोम्याक स्विकार करूंक जाय ऐका देखून घरांतच कुटुंबांतच वाड्यांतच जावचें हें शोशण आसा पळय ल्हान ल्हान संगतींनी तें बंद करन सोम्याक तुमी घरा व्हरा त्या दाडा तुमी भेटोवचे मीस तुमी करचे नोवेन कसली मागणी सोम्याक पावतली हे आज आमकां सोम्यान दाखोवन दिलां देखून एकच संदेश आमी घेवया सोम्याचें बोळ आमचें करया संवसाराची नाश करची सकत आमी सोम्याच्या नांवान नाश करूंक प्रयत्न करया आनी ती करून उडोवया सोम्याक प्रगट करया आमीन